नमस्कार येवकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। युक्रेन आयच्या सोडपाची भारताची विद्यार्थ्यांक शिटकावणी ऑपरेशन गंगात एअरफोर्सूय खार्किव शेलिंगात कर्नाटकाचो विद्यार्थी सोंपलो। प्रधानमंत्र्याची 48 वरांत चौथी बसका। मामलेदार विधानसभा वेंचणुकेच्या कामात पंचायत डिलिमिटेशनाक तितलो वेळ मेळूना सातिस्वेत नासल्यार जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन वचचे वेंचणूक आयुक्ताचे सरकाराक बोट। IRB स्टाफाच्या मतदानाचो इशू रिलीव्हर स्टाफाक युपीक धाडले कदंबान घोळ घाला पुलीस खात्यान वेंचणूक आयोगान फाफुडले। काँग्रेस गोवा फॉरवर्डान केलो इशू। वेर्णा रेल्वे स्टेशनाकडेन उक्त्यार कोळशाचे डंपिंग दिवचलचो कोळसो झारखंडाक वेर्णा नागवा बोवाळ डंपाक विरोध। पुलीस उपजिल्लोधिकारी स्टेशनार प्रकरण तात्पुरते थंड। ही वेंचणूक पोन्नी काँग्रेस आड नवी वेंचणुकेचो निकाल आयलो काय 5 मिनटांत मुख्यमंत्री सरकार करपाची स्ट्रॅटेजी तयार। काँग्रेसीचे 23 ते 26 गिरीश हेडॉन। कोविड थंड शाळा फिजिकल सुरू शिक्षण संस्थांनी पालकांकडच्यान अंडरटेकिंग घेवचे न्ही। शिक्षण खात्याच्यो मुळाव्यो त्यो हायर सेकंडरी मेरेन शाळा हायस्कुलांक सर्क्युलर। आनी मोठी उमेद भक्तिभावान सगळ्याक महाशिवरात्र फातोडेर सावन देवळांनी शंकराच्या अभिषेकाक दूध बेल फुलां फळां घेवन लायनी। गोंयकारांची महाशिवरात्र। खबरो विस्तारान। युक्रेन आनी चड करून राजधानी कीव आयच्या सोडात म्हणून भारतीय दूतावासाची युक्रेनांतल्या विद्यार्थ्यांक शिटकावणी। किवाक सगळे वेटिया रशियन सेनेन धरून मोठे चढाईक 64 किलोमिटरांचो लष्करी ताफो सज्ज केला। ऑपरेशन गंगाक नेट दिवंक प्रधानमंत्र्यांनी एअरफोर्साचेर जबाबदारी घाली। ते वेटेन खार्किवात रशियन शेलिंगात कर्नाटकांतल्या विद्यार्थ्याक मरण। रशिया युक्रेनाच्या गॅराक मंगळारा 6 दीस। युक्रेन विरोध करता तितलो तणाव दिशी वाडत आसा। रशियान खार्किव वाठारात सकाळसावन नाळींचो हेवी मारो सुरू केला। नागरी वस्तींनी हल्ले जाल्यात। सैनिकांच्या खेरीज सिव्हिलियन भुरगीं सोंपल्यात। तातूंतच एकल्या भारतीय विद्यार्थ्याक हल्ल्यांत मरण। खार्किव युनिव्हर्सिटीत मेडिकल शिकपी बंगळूर कर्नाटकाचो हावेरीचो 23 वर्सांचो नवीन शेखरप्पा सोंपलो। मोदी सरकारान इव्हॅक्युएशनाक मिशन गंगाक आनीक नेट दिला। युक्रेनात परिस्थिती हाताभायर वता ती पळोवन प्रधानमंत्र्यान 48 वरां भितर चौथे फावट हाय लेव्हल सेक्युरिटी बसका घेतली। गोंयांतूय सरकाराच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी युक्रेनात आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या घरा वचून फामिलींची वासपूस सुरू केल्या। दरेक भारतीयाक सुरक्षीत परत हाडपाच्या मिशनाचेर मोदी सरकार। रशिया युक्रेनाच्या राजदूतांक आपोवन मोदी सरकारान परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायलो। मिशन गंगात आता हवाई दळूय वांटेकार। युक्रेनाच्या आनीकूय शेजार देशांच्यो शिमो उक्त्यो करूंक हालचाली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मामलेदार विधानसभा वेंचणुकेच्या कामात उरिल्ल्यान पंचायत वार्ड फेरवेंचणुकेक आयिल्ले हरकतींक चड वेळ दिवप शक्य जावना। लोकांक मामलेदाराकडेन केल्ल्या हरकतींत सातिस्वेत करपी जाप मेळना जाल्यार ते जिल्लोधिकाऱ्याकडेन वचूंक शकता म्हणून राज्य वेंचणूक आयुक्त रमण मूर्तीचो प्रुडंटाक खुलासो। एप्रिलाचे दुसरे सप्तक म्हणल्यार डिलिमिटेशनाक तडीक। सरकार आसतना बेगोबेग पंचायतीच्या फेररचणुकेची कामां पुराय करपाचो प्रकार चल्ला म्हूण राज्य वेंचणूक आयोग आनी सरकाराचेर आरोप जावंक लागिल्ले। राज्य वेंचणूक आयुक्त WB रमण मूर्ती डिलिमिटेशन प्रक्रियेचेर प्रुडंटाकडेन उलयलो। राज्य वेंचणूक आयुक्त सांगता पंचायत प्रभागांची डिलिमिटेशन प्रक्रिया डिसेंबरात सुरू जाल्ली। मामलेदार विधानसभा वेंचणुकेत उरिल्ल्यान हरकतींक जाय तितलो वेळ दिवंक मेळूंक ना। वेंचणुको घेवन सगळी प्रक्रिया 19 जून मेरेन पुराय जावंक जाय।
डिलिमिटेशनाची फायल मामलेदारा उपरांत उपजिल्लोधिकारी आनी उपरांत सरकाराक वता. खंयच्याय पावण्यार लोक हरकतींचो पाठपुरावो करपाक शकतात. डिलिमिटेशनाची पुराय प्रक्रिया एप्रिलाच्या दुसऱ्या सप्तकात तडीक लागतली. Yeah, we have started the delimitation process in the month of December, and after the draft proposals are prepared by the Mamladar in consultation with us, the same are made open to the public from 24th to 2nd in the initially. Then we have extended for 2 days. So up to 4th we will be keeping it open, and after that they will forward the proposals through the collector to us, and after we receive those proposals by us, we examine them and send it to the government. The same draft proposals, after scrutiny of us, we will send it to the government, and government we will give them 2-3 weeks time to finalize and offer their comments, and soon after we receive our comments from the government, we will finalize the draft proposals. We are processing it through collector. If they have any queries after the Mamladar office, they can go to the collector, or we are even we are proposing to the government also. So government also will have their own mechanism to obtain the comments from the various people. This will be, first of all, department will offer their comments, government will offer us the comments, and we will examine and finalize by second week of April, I think. Second week of April, the draft final delimitation will be done. Some people also raise apprehension with very less time is given for. No, what we are constrained with the time is that, the Mamladars, all the revenue officials and joint Mamladars and department are occupied with the general elections. So we have to take the same services from the same people for our delimitation exercises. So we have to wait till the voting is over for the General Assembly. Thereafter we took the services of the Mamladar for this purpose. So we have to finish the entire process by 19th June. Accordingly, we have to start the process from the May month only. So we have very less time. Therefore, we are unable to give more time to the public for any objections. But they have various places there where they can express their grievances. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गावस. युपीत वेंचणुकेच्या ड्युटेर गेल्ल्या गोंयच्या IRB स्टाफाच्या मतदानाचो इशू जाला. वेंचणूक आयोग म्हणटा पुलीस खात्याचो घोळ. युपी सावन बॅलेट मतदानाक म्हणून परत गोंयांत आपोवन हाडिल्ल्यो IRB स्टाफाक रिलिव्हर स्टाफ कदंबान धाडलो. काँग्रेस म्हणटा मतदान करूं नाशिल्ल्यांक युपीक धाडपाचेच न्ही. यो वच करतल्या IRB स्टाफाक नसते धकचपाटे. गोंयच्यान युपीत वेंचणुकेचे ड्युटेर गेल्ल्या 900 IRB स्टाफांतल्या 400 मायल्स स्टाफान मतदानूच केल्ले ना. तातल्या अर्द्या मायल्स स्टाफाक बॅलेट पेपरूच पाविल्ले ना. सगळो घोळ पुलीस खात्यान घाला म्हूण वेंचणूक आयोग हात फापडून मेकळो. आतां मतदान करूंक नाशिल्ल्यांक गोंयांत येवन मतदान करूंक DGPचे फर्मान. IRBचेर सरकार पक्षाचो मतदानाक दबाव येता म्हूण काँग्रेस गोवा फॉरवर्डान प्रकरण वेंचणूक आयोगा मेरेन व्हेले. आणि सरकाराची जी आमकां जी स्टेप्स घेतलेली जी दिसता ताजेर आमकां दिसता की सरकाराची इंटेंशन आसा तें सामकें वायट आसा की हे कॉन्स्टेबलांनी मतां मारची न्हय. तांच्यांनी ते कितलो हॅरसमेंट भोगल्यार जाता. सरकार आनी मंत्री AC गाडयो घेवन कम्फर्टेबली सामकें सगळ्यो लग्जरी टॅक्स पेयराचेर भोगता. पण जे पुलीस आपल्या पोटा खातीर थंय आतां 1,500-2,000 किलोमिटर पयस वचून आपले ड्युटी जी आपली निभयता तांकां परत हाडपाक हे कदंबा बसी तांकां पुशबॅक सीट सुद्दां ना. म्हणजे ते मनीस न्हय. आमची परत सरकारा कडेन मागणी आसा. आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन मागणी केल्या की हाजेर प्रॉपर अरेंजमेंट करचो आनी हो जो कितें कन्फ्युजन जाला सगळें वोटिंगाचें हें सॉल्व करचें.
आमी तांकां पयलींच्यान सजेशन दिल्लें की जेन्ना एक म्हणल्यार जे वोटींग उरलेले तांकां धाडूच नाका म्हणून, तें तरी तांच्यांनी धाडलें. आतां आमी तांकां सजेशन दिल्लें की तुमी अरेंजमेंट करूंक जाय आसलें, इलेक्ट्रल ऑफिसर थंय वचून पोस्टल बॅलट तांचे थंयच वोटींग घेवपाक जाय आसलें इन फ्री अँड फेर मॅनर. कित्याक आमी खुबशे इन्स्टन्सीस पयले ह्या दिसांनी थोडे आमदार रुलींग पार्टीचे मंत्री पुलीस ऑफिसर किंवा सरकारी ऑफिसरांचेर प्रेशर घालतात. ताजेर ऑलरेडी आमचे डिमांडा आमी भरपूर डिमांड केल्या नंतर चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसरान पब्लीक नोटिसूय इशू केली. पण एक फ्री अँड फेर इलेक्शन जावपा खातीर हांगासल्यान जाय जाल्यार तांकां पोस्टल बॅलट धाडून इलेक्शन ऑफिसर धाडून थंय मतदान करून घेवपाची गरज आसली. आज सकाळी जेन्ना हांव फोंडेच्यान येतालो पणजे, जाल्यार कदंबा वाठाराचेर एक 10-15 कदंबा बसी, कशे लक्झरी बस न्ही किंवा ती इलेक्ट्रिकल बस न्ही, सादे ते डबे जे आहात ते बसी लायन अप केला. जाल्यार चवकशी जेन्ना आमी केले, तुमी लागून हांवें फोन केलो, तर कळून आयलें की हे बसी UP वचपाचे आहा. सो आमी हायर ऑफिशलांक कॉन्टॅक्ट केले, म्हणलें मनीस पण ना. आनी त्याच वेळार आमकां थंयच्यान फोन कॉल स्टार्ट जाले की आमकां मातशें मदत करा, आमकां हांगा जनावरां भशेन ट्रीट करतात. आनी आज सकाळी खंय खूब जाणांनी IRBच्या स्टाफांनी अनविलिंगनेस दिला ऑलरेडी की आमी गोंयांत ट्रॅव्हल करचे ना, आमी जर ट्रेनीन वतले जाल्यार आमी ट्रॅव्हल करतले. असलो हॅरेसमेंट कित्याक? सरकाराच्यो म्हशी IRBक नसत्यो उठा बशी. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. कोकण रेल्वे वेर्णा रेल्वे स्टेशना कडेन उक्त्यार कोळसो डंप करता म्हणून वेर्णा आनी नागवाच्या लोकांचो बोवाळ. लोक स्टेशनार एकठांय जालो, पुलिसाकूय आपयले. रेल्वे अधिकाऱ्यांक परवानगी दाखय म्हणल्यार बेलापूरची परवानगी दाखयता. गोंयचे प्रशासना कडल्यान कांयच ना. निमाणे उपजिल्लोधिकाऱ्याची मध्यस्थी. परवानगी दाखयना जाल्यार खंय एक्शन. वेर्णा रेल्वे स्टेशनार मंगळारा वातावरण बरेच तापले. 26 फेब्रुवारा सावन खंय हांगा उक्त्यार कोळसो डंप करतात. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण दिवचलच्यान एके कंपनीचो कोळसो खंय झारखंड धाडपाचो. ट्रकांनी दिवचलच्यान हाडटा आनी वेर्णा ट्रेनीन खंय झारखंड धाडपाचो. थळाव्यांक थंय कोळसो नका, पोल्युशनाचो भय. पहले आपको लगेगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट, वो है आपके पास? नहीं, वो हमारा नहीं होता. तो फिर आपने डंप कैसे किया? आपके खिलाफ अभी कार्रवाई हो सकती है. इधर परमिशन कहाँ है आपको? गोवा का कहाँ परमिशन इसमें, आप बताओ मुझे. हांवें मागला तेका, तो म्हणटा कितें तरी परमिशन आहा आपले कडेन. सद्या तेणेन काय दाखोवंक ना. एक लेटर दाखयला स्टेशन मास्टराक आनी तेजेर तेणेन बरयल्या की मे बी परमिटेड एट सो एंड सो. सो तें परमिशन कशें म्हाका दिसना तेजे कडेन आसा कशें. तो दाखयता जाल्यार पळया ताजें कितें. आता इंस्ट्रक्शन कितें दिलां? आतां ताका स्टॉप कर म्हटलां. परमिशन दाखय पयलीं कवर कर म्हटलें हांवें ताका. कित्याक दीस कोल इज व्हेरी डेंजरस. तेजे फ्लायश आसता, इट कॅन गो एंड क्रिएट एअर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या ऑफिशलाक आपोवन हाडून हांव एसेस करता. बिकॉज ही विल बी द राइट पर्सन टू डील विथ द सब्जेक्ट मैटर. ये क्यों डंप किया इधर? नहीं, रेलवे को ये एक इंडियन देते हैं हमारा रूल के हिसाब से, उसके हिसाब से हमने परमिशन दिया, ऊपर से परमिशन लिया और इधर डंप किया. किधर से किसका परमिशन लिया? हमारा कोल किसका है? हाँ, कोल स्मार्ट कार्गो. स्मार्ट कार्गो और सिसागुआ से आया है. किधर जाता है? किधर जाता है आदमी? ये अपना UTC है. ये कोल किधर ट्रांसपोर्ट? झारखंड. कोल अभी झारखंड ट्रांसपोर्ट करते हैं गाड़ी से? हाँ नहीं, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो इधर क्यों डंप किया? यहाँ से फिर लोड करेंगे, हमारे पास गाड़ी खड़ा है ना, वो लाएंगे इधर में. कितें बेश्टे पास दाखयता ते बिचोलीसान थिंगसान व्हरपाचें म्हळ्यार हिंग आमगे हिंग रेल्वे स्टेशनार भरपाचें तें कडेन कांयच ना. आनी आमगेलो डिपो म्हणटाय तो आमगेलो फकत क्लोज दवरपाचो. जावं सारे वता जाल्यार बॅग वताय, जावं सिमेंटा बॅगां, कोला देखून बॅग वताली. ह्या ते सडनली आज आमी चयलां थंय ओपन. आनी हें जालें जाल्यार वास्को एक लाख आमगे बाबून त्रास काडटा. एक कितलो लोक थिंग मोन गेलो, भुरग्यांक त्रास जाले. आज तें थिंग बोवाड जाता आज म्हाका ते हिंग येयलाय. हांव मागता गोंयकारांक उठाय हें आमी हे लाव करपाचें ना. आमकां चाडवोन घालनाकाय. आम गोंयकार म्हण ते बरे पासियेंत मनीस. वी हॅव लॉट ऑफ पेशन्स, बट डू नॉट टेस्ट आवर पेशन्स. दिस Adani, this is Adani, okay? They are trying to systematically finish us. हे नागवाचे जे शेतकार आहाय तेंगेलो ऑलरेडी एक इश्यू आसलोलो जो आमगे ट्रॅक आहा तेजेर ती डिझल आनी हें पळोवन जेन्ना पयलो पावस येता तेन्ना तें सगळें शेतान पावताले. आमगेलो प्रॉब्लम आसलो बेजीक पयलो जो आमी जायते फाटी हें केल्लो, रेज केल्लो, पूण तेजें हें जावना. आतां हो एडिशनल प्रॉब्लम नागवा हेजो. आतां जेन्ना
कोलाचो. शिवशंकराचो उत्सव महाशिवरात्र जाली. गोंयांतूय मोठी उमेद आनी भक्तिभावान महाशिवरात्रीचो उत्सव. गोंयभर महादेवाच्या देवळांनी फांतोडेर सावन लोकांच्यो अभिषेकाक दूद, बेल, फुलां फळां घेवन लायनी. सकाळ सावन राती मेरेन धर्मीक विधी, भजनांच्यो कार्यावळी. गोंयकारांची महाशिवरात्र. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore.
कोकण रेल्वे वेर्णा रेल्वे स्टेशना कडेन उक्त्यार कोळसो डंप करता म्हणून वेर्णा आनी नागवाच्या लोकांचो बोवाळ. लोक स्टेशनार एकठांय जालो. पुलिसाकूय आपयले. रेल्वे अधिकाऱ्याक परवानगी दाखय जाल्यार म्हणल्यार बेलापूरची परवानगी दाखयता. गोंयचे प्रशासना कडल्यान कांयच ना. निमाणे उपजिल्लोधिकाऱ्याची मध्यस्थी. परवानगी दाखयना जाल्यार खंय एक्शन. वेर्णा रेल्वे स्टेशनार मंगळारा वातावरण बरेच तापले. 26 फेब्रुवारा सावन खंय हांगा उक्त्यार कोळसो डंप करतात. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण दिवचलच्यान एके कंपनीचो कोळसो खंय झारखंड धाडपाचो. ट्रकांनी दिवचलच्यान हाडटा आनी वेर्णा ट्रेनीन खंय झारखंड धाडपाचो. थळाव्यांक थंय कोळसो नका. पोल्युशनाचो भय. पहले आपको लगेगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट, वो है आपके पास? नहीं, वो हमारा नहीं होता. तो फिर आपने डंप कैसे किया? आपके खिलाफ अभी कार्रवाई हो सकती है. इधर परमिशन कहाँ है आपको? गोवा का कहाँ परमिशन है इसमें, आप बताओ मुझे. हांवें मागला तेका, तो म्हणटा कितें तरी परमिशन आहा आपले कडेन. सद्या तेणेन काय दाखोवंक ना. एक लेटर दाखयला स्टेशन मास्टराक आनी तेजेर तेणेन बरयल्या की मे बी परमिटेड एट सो एंड सो. सो तें परमिशन कशें म्हाका दिसना तेजे कडेन आसा कशें. तो दाखयता जाल्यार पळया ताजें कितें. आता इंस्ट्रक्शन कितें दिलां? आतां तेका स्टॉप कर म्हटलां. परमिशन दाखय पयलीं कवर कर म्हटलें हांवें तेका. कित्याक दीस कोल इज व्हेरी डेंजरस. तेजे फ्लायश आसता. इट कॅन गो एंड क्रिएट एअर पोल्युशन. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या ऑफिशलाक आपोवन हाडून हांव एसेस करता. बिकॉज ही विल बी द राइट पर्सन टू डील विथ द सब्जेक्ट मैटर. ये क्यों डंप किया इधर? नहीं, रेलवे को ये एक इंडियन देते हैं हमारा रूल के हिसाब से. उसके हिसाब से हमने परमिशन दिया, ऊपर से परमिशन लिया और इधर डंप किया. किधर किसका परमिशन लिया? हमारा कोल किसका है? हाँ, कोल स्मार्ट कार्गो. स्मार्ट कार्गो और सिसागुआ से आया है. किधर जाता है अभी? ये अपना यूटीसी है. ये कोल किधर ट्रांसपोर्ट? झारखंड. कोल अभी झारखंड ट्रांसपोर्ट करते हैं गाड़ी से? हाँ नहीं, ट्रेन से. ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो इधर क्यों डंप किया? यहाँ से फिर लोड करेंगे. हमारे पास गाड़ी खड़ा है ना, वो लाएंगे इधर में. कितें बेश्टे पास दाखयता ते बिचोली सावन थिंगसान व्हरपाचें. म्हळ्यार हिंग आमगे हिंग रेल्वे स्टेशनार भरपाचें तें कडेन कांयच ना. आनी आमगेलो डिपो म्हणटा तो आमगेलो फकत क्लोज दवरपाचो. सारे वता जाल्यार बॅग वताय, जावं सिमेंटा बॅगां, कोला देखून बॅग वताली. ह्या ते सडनली आज आमी चयलां थंय ओपन. आनी हें जालें जाल्यार वास्को एकला आमगे बाबून त्रास काटाय कितलो लोक थिंग मोन गेलो, भुरग्यांक त्रास जाले. आज तें थिंग बोवाड जाता आज म्हाका ते हिंग येयलाय. हांव मागता गोंयकारांक उठाय हें आमी एलाव करपाचें ना. आमकां चाडवून घालनाकाय. आम गोंयकार म्हणटे बरे पासियेंत मनीस. वी हॅव लॉट ऑफ पेशन्स बट डू नॉट टेस्ट आवर पेशन्स. दिस Adani, this is Adani, okay? They are trying to systematically finish us. हे नागवाचे जे शेतकार आहाय तेंगेलो ऑलरेडी एक इश्यू आसलोलो जो आमगे ट्रॅक आहा तेजेर ती डिझल आनी हें पळोवन जेन्ना पयलो पावस येता तेन्ना तें सगळें शेतान पावताले. आमगेलो प्रॉब्लम आसलो बेजीक पयलो जो आमी जायते फाटी हें केल्लो रेज केल्लो पूण तेजें हें जावना. आतां हो एडिशनल प्रॉब्लम नागवा हेजो आतां केन्ना कोलाचो. ही वेंचणूक काँग्रेस आड बीजेपीनही पोन्नी काँग्रेस आड नवी. हे खेप वेंचणुकेचो निकाल आयलो काय 5 मिनटात मुख्यमंत्री जाहीर करपाची तयारी. सरकार करपाची स्ट्रॅटेजी तयार. लोकांचो कल पळयल्यार काँग्रेस 23 ते 26 सीट काडटा. प्रदेश अध्यक्ष गिरीश हेडोन. काँग्रेसीन लोकांक जाय तशे उमेदवार जाहीरनामो अजेंडा सेट केला. ताका गोंयकारांनी खंय कौल दिला. We are now exactly into the last 10 days before the results. कितलो मेळ्ळा प्रतिसाद तुमकां? आज जालें न्ही वोटींग बिटींग जालें. सो तुमचो एक स्वताचो इंटरनल एक्झिट पोल कितें? जो पळय एसेसमेंट आमगेलो बेजिकली आसा तो लोकांचेर. आमी लोकांक जाय तशे कॅन्डिडेट दिले. लोकांक जाय तशें आमी डिफेक्टरांक पयस केले. लोकांनी सांगलें आमकां न्यू फेसीस हाड. आमी 80% न्यू फेसीस दिले. आमचो मॅनिफेस्टो लोकांक जाय तसो विचारून केलो. लोकांनी सांगलें 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स ना आमी ते डिक्लेअर केले. सो आमचो एजेंडा हो गोंयच्या लोकांनी सेट केल्लो आसलो. आमचे कॅन्डिडेट कोण आसचे, आमचो मॅनिफेस्टो कितें आसचो, आमचो एजेंडा कितें आसचो, इलेक्शन कशें लडोवचें हें आमचे सगळे गोंयकारांनी ठरयलें. आनी त्या खातीर आमचे गोंयकारांचेर आमचो आयज पूर्ण विश्वास आसा. आमकां 23 ते 26 ह्या रेंजी भितर आमचे आमदार निवडून येतले ही कॉन्फिडन्स आमकां
लोकांनी दिल्लो आसा. सगळे तो बीजेपीचे उलयता बट अल्टिमेटली तू एक गजाल मान्य करता की दिस इलेक्शन इज काँग्रेस वर्सेस बीजेपी. नो, इट इज नॉट काँग्रेस वर्सेस बीजेपी. मागीर हांव हें तुगेलें हांव कंप्लिटली रिफ्यूज करता. इट इज द फायट इज बिटवीन द न्यू काँग्रेस अँड द ओल्ड काँग्रेस. आयज बीजेपीन आसा ते कोण? हे सगळे ओल्ड काँग्रेस आनी ऑपॉर्च्युनिस्ट जे केन्नाय बीजेपी सोडपाक शकता. मागीर प्रमोद सावंता कितें म्हणटा? प्रमोद सावंत तो ऑलरेडी थंय पडटा आनी ताका उडोवपाक हेच 3 मिनिस्टर थंय इनवॉल्व आसात. तुमगे मुख्यमंत्र्याचें कितें? आमचे मुख्यमंत्री 10 तारखेक सांजचो आमी डिक्लेअर करतले जे नवीन आमदार. 5 मिनटां सामके 100%. रिजल्ट आयले की 5 मिनटां? 100%. अजून यू आर स्टिकिंग टू 5 मिनिट्स? 100%. आमचे दोगूय इन्चार्ज चिदंबरम जी आनी दिनेश जी ते 2 दीस पयलीं हांगा आसतले आनी सगळी आमची ह्या फावटी जी स्ट्रॅटेजी आसतली त्यो अश्यो स्ट्रॅटेजी आसतल्यो परफेक्ट. सो थंय आमदार निवडून आयलो की ताका उखलून गाडया घालून पणजे हाडपा बी कितें यंत्रणा तयार केल्या म्हणून आयकलां हांवें. आमचे स्ट्रॅटेजी वेगळ्योच आसतल्यो. हां, ओके. शाळांचे फिजिकल वर्ग सुरू केल्यात ते खातीर शिक्षण संस्थांनी पालकां कडच्यान अंडरटेकिंग घेवचें न्ही म्हणून शिक्षण खात्याचो आदेश. शिक्षण संचालक भूषण सावयकारान परिपत्रक काढलां. सरकारी बिगर सरकारी अनुदानीत बिगर अनुदानीत प्राथमीक आनी पूर्व प्राथमीक सेकंडरी आनी हायर सेकंडरीच्या मुख्याध्यापकांक परिपत्रक काढलां. कोविडाचे लार थंड जाल्ल्यान 8 दीस जाले शाळा ऑफलायन सुरू. पंचायत डिलिमिटेशन आरक्षणाचो बोवाळ सुरू. कुडतरे आनी दिवचले मुळगांवां बोवाळ. कुडतरे काँग्रेसीचो उमेदवार सरपंच पंचाची पंचायत डिलिमिटेशन रिझर्वेशनाक हरकत. ही प्रक्रिया मुद्दम विरोधकांची मतां फोडूंक घाई गडबडीन चल्ल्या. फाटल्यान आदलो आमदार आलेक्स आनी सरकार म्हूण दुबाव. मुळगांवचो लोक म्हणटा असले केल्यार मतदानाचेर बहिष्कार. पंचायताचें डिलिमिटेशन जेन्ना कितें केल्लें आहा तें तुवें सारकें ना म्हणून की आमच्या सगळ्या सभे मजारच्या लोकांक कळपा खातीर आज आमी पळयता की जी आमची वॉर्ड आहा ती वॉर्डां ह्या इलेक्शन कमिशनान ती सगळीं वॉर्डां तुवें हालयल्लीं आहा. हिंग लोक कार्नावाल मनयता एका सायडीन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन करून उडयता आनी दे केप्ट सेकंड टुडे वॉज द लास्ट डेट नाउ आफ्टर सम डेट ऑन द 4th. फ्युचर कोर्स वी विल मीट द इलेक्शन कमिशन वन डे और 2. Then we have to take the course. No, it is not that. In कोण जाले बघा कोण जाले आम्ही पॉलिटिशियन बघा आणि कोण आल एमएलए असतो रेंजालो तो करता जायत मग डावडा. दिवचले मुळगाव हरिजनवाडो मतदान करचे ना. मामलेदारान सांगला की आपण केलं ते आम्ही सारखे केला म्हणटा पण आमच्या दृष्टीन जाल्यार आम्ही ती चुका कशी मागता. कारण तेंच्यांनी जी सर्वे केला ती प्रत्यक्ष वाड्यार पळोवंक ना तेंच्यांनी बाबा तो वाडो खंय पडटा आणि कितें पडटा. तेंच्यांनी जी सर्वे केला कोणाक बियोलाक घेवन केला की तलाट्याक घेवन केला ती आमकां काय खबर ना. पण तेंच्यांनी सर्वे केला ती ऑफिसान केला ती बसान सर्वे केला. जर तुम्ही वाड्यार येवन पळोवंक जाय की तो वाड्याचेर बाबा तो वाडो खंय पडटा. तो 4 वॉर्ड नंबर 4 जवळ जवळ पलतडी पडटा. ह्या वार्डान आमच्या हरिजन वाड्याचेर बरो अन्याय जाल्लो आसा. कारण आमच्या ह्या वॉर्ड नंबर 3तली वोटींग 115 आसा आणि बूथ 42 सगळे 175 आसा. तेन्ना आमच्या वॉर्ड नंबर 115तली 88 वोटींग काडल्या आनी गांवकार वाडा वॉर्ड नंबर 4 घातलेले आहा. आणि मदले मदीं हो फटाफट तुम्ही करता कित्याक तुमकां कोणी दिला हो अधिकार. लास्ट टायम आमी सांगला की लास्ट टायम आमी विदाउट रिजर्व पोस्ट नासतना आमी 5 मतांनी पडला आमचो कॅन्डिडेट हांगासर लेडीज. आणि तशें तांकां कळोन येयल्या कारणान ह्या लोकांनी कोणी तरी अशें केलां की हे हांगातली तेंची वोटींग तोडून रिजर्व पोस्ट जातलो म्हणून हे कितें तरी घडीत कळ्ळें अशें दिसता म्हाका. आनी आयज ओडोल पाली सारकेल्याक रिजर्वेशन 70 मतांक मेळटा आनी आमचे 175 आसान आमकां रिजर्वेशन कित्याक मेळना. हो घटनेन कायदो आसा आनी हे कायद्याचेर तेंच्यांनी कारवाई करच्यो सर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंगळारा म्हापशां कार्निवाल जालो. ही ह्या वर्साची किंग मोमोची निमाणी परेड. बुधवारच्यान क्रिस्तांवांचो लेंट सीझन सुरू. म्हापशां कार्निवालाची खिणचित्रां.
खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोनेटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.